Beloved brothers and sisters, on the day of Venerable Agnello, our theme is Venerable Agnello inspires us to be pilgrims of hope. At the beginning of this Jubilee year, our late Holy Father, Pope Francis, encouraged the Holy Church to journey with hope. Hope does not disappoint. These words of St. Paul to the Romans are a motto to hold and live by. On life's journey, when we encounter trials, we often get desperate and live as if without hope. But those who trust in the Lord live with hope and can move forward through trials patiently. Hope gives the courage to forge ahead in life. Venerable Agnello, a man of hope, fixed his gaze on the kingdom of heaven and walked the path of sainthood. Inspired by his example, we pray for the grace to journey through life with hope. As we participate in this celebration, we sincerely pray that the Holy Church may in the near future officially proclaim Venerable Agnello a saint. प्रीतीच्या बोयणी भावानो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथी दिसा 98th डेथ एनिव्हर्सरी आमचो विषय आसा जिविताची यात्रा बरवशान करूंक मान्यवंत आग्नेल आमकां नमुनो. ह्या उत्सवाच्या वर्साचे सुरवातेक आमच्या सोर्गेस्त पाप साहेब फ्रांसिस्कान पवित्र सोबेक जिविताची यात्रा बरवशान करूंक उलो मारलोलो. बरवसो आमकां फटयना. ही बागेवन पावलुची रोमकाराक बरयलोली चिठीन मेळटली उतरां नियाळूंक आनी जिवूंक ताणें पवित्र सोबेक फरमायलें. जिविताची यात्रा चलतना अडचण्या आकांताक सांपडून आमी निराशी जाताव आनी बरवसो नासलोली पोरी जियेताव. पूण जी सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती बरवशान जियेतात आनी कोस्टा अडचण्यांक खालचीदारपणान फुडो करूंक पावतात. बरवसो तांकां फटयना पूण सासणीक जिविताची खात्री दिता. मान्यवंत आग्नेल बरवशाचो मनीस देखून सोर्गीच्या राजाचेर नदर तिरावून भाग्यवंतपणाचो रस्तो चलूंक पावलो. ताची देखीन आमी जिविताची यात्रा बरवशान चलूंक त्रिएक देवाची मजत मागुया. पवित्र सोबेन मान्यवंत आग्नेलाचे भाग्यवंतपण ओळखून ताका बेगीनूच सांत मन परगटूंक आमी कोतकोत्यान मागुया. आचोद्दा आपल्या जल्मा दिसाक बरी भलायकी मागता स्विझल वाज करताली. मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन फावो जाल्ल्या सगळ्या बरेपणा पासत देवाक दिनवासता आनी आपल्या पुताक देव आपोवणे फावो जावंक मागता एल्विरा पिनेरो करतालीम. आपल्या जल्मा दिसाक देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता मेल्सिको मार्कुस पोंडा. एलिस्टन सिल्वेरा जल्मा दिसाक बरी भलायकी मागता फ्लॉसी गोम्स आगासाई. शेस्वन आनी क्रिस्टॉन जल्मा दिसाक देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता कार्लूस आनी सिनिया डिकोस्टा नुवे. आपल्या जल्मा दिसाक बरी भलायकी मागता रॉस्टन रिबेलो वेली. आपल्या जल्मा दिसाक देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता मयुरी जिनिया रॉड्रिगीस माजोड्डा. मेल्विन जाक्यूस आनी विनिसिया फेर्नांडीस लग्नाच्या वार्षिक दिसाक देवाचो आशिर्वाद मागता जुझे जाक्यूस बाती. आपल्या जल्मा दिसाक देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता चेस्मिना थ्रावासो बेतूल. स्कायला एंड वेंचेस्ली रिबेलो जल्मा दिसाक देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता सातोरिनो आनी विएना आनी स्टेनिया वार्का. जॉन आनी जोआना बरी भलायकी जिविताचो सांगाती आनी आपल्या घराची विक्री जावंक मागता दोमिंगोस आनी मारिया रॉड्रिगीस माप्सा.
ट्रेस मोंतेरो आनी फामील, जेसी, मिखाएल, गॅब्रियल, नेडन, फेथ, जेडन मोंतेरो आनी आउरेलिया बरी भलायकी मागता. युरान आनी गॉडलिना गोवावेला फामिलीक बरी भलायकी मागता. लॉरेन्सियो देसोजा आगासाई, यावे एब्राहिम फेर्नांडीस बरी भलायकी मागता. निकिता राटो बेनावली देवाक दिनवासता आनी एंटनी आनी आल्बा आंताव बरी भलायकी मागता. आंबोरा आग्नेल फेर्नांडीस जल्मा दिसाक देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता. आंतोन फेर्नांडीस माचोड्डा, अवरोरा फेर्नांडीस बरी भलायकी मागता. ट्रेसा एस्तेवस आगासाई. सगळीं उबी रावया आनी यादनिकाक योगा दिवया. Spora Bukhariya Takadin Vasuya Totir Kodum Pamsotaro Takavakaruya Sorve Spora Bukhariya Takadin Vasuya Totir kodok amsotaro takabakaruya Sorvis por mulher vorto Dieu sogliavun vorto lai Kol sagur utsus por vod Tacia satanasa Solvis por mulher vorto Dieu sogliavun vorto lai Kol sagur utsus por vod Tacia satanasa Solvis por Bukhariya Takadin Vasuya Totir kodok amsotaro Takavakaruya Sorves pora Bukhariya Takadin Vasuya Totir kodok amsotaro takavakaruya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोवे आसू प्रितीच्या भयणी भावानो, मानेवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथी दिसा ह्या दोबाचेक मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय जिविताची यात्रा बोरवशान करूंक मानेवंत आग्नेल आमकां नमुनो. ह्या उत्सवाच्या वर्साचे सुरवातेक आमच्या सोर्गेस्त पाप साहेब फ्रांसिस्कान पवित्र सोबेक जिविताची यात्रा बोरवशान करूंक उलो मारलो. बोरवसो आमकां फटयना. ही बागयोन पावलुची रोमकारांक बरयलोले चिटीन मेळटोली उतरां नियाळूंक आनी जियेवंक ताणें पवित्र सोबेक फॉर्मायलें. क्रिस्ती शिकोवणे पोरमोणे बोरवसो
म्हटल्यार देवान केलेल्यो बासावण्यो देव शारिरीक पावयतलोच म्हूण तिरायेन सोत मानप. जिविताची यात्रा चलतना अडचण्या आकांताक सांपडून आमी निराशी जाता आनी बरवसो नासलेले परी जियेता. पूण जीं सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तीं बरवाशान जियेतात आनी कोश्टा अडचण्याक काळजीदारपणान फुडो करूंक पावतात. बरवसो तांकां फटयना पूण सासनीक जिविताची खात्री दिता. मानेवंत आग्नेल बरवशाचो मनीस देखून सर्गीच्या राजाचेर नदर तिरावून बागवंतपणाचो रस्तो चलूंक पावलो. ताचे देखीन आमी जिविताची यात्रा बरवशान चलूंक त्रेक देवाची मोजत मागुया. ह्या मिसा बलिदानात वांटो घेतना पवित्र सोबीन मानेवंत आग्नेलाचे बागवंतपण ओळखून ताका बेगीनूच सांत म्हूण परगटूंक आमी खतखत्यान मागुया. आनी मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या आबातकांचो उगडास करून दोनया देवा लागीं आनी एकामेका लागीं मोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तणतणान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत वागेवन सदांच सांकवार मागी सगळ्या विद्युतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदविदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्वेस्परा तुजे पवित्र सोबेच्या सेवकांनी हेरांकडची चाकरी करून घेवची न्हय म्हूण पूण तांणीच हेरांची चाकरी करची म्हूण तुवें जेजू वरवीं शिकयलां. तुजे पवित्र सोबेच्या मुन्यारांक तांच्या कामांत सुटसुडायन बोलेपण आनी मागण्यांत तिराय दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, बाबार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण सोडलां देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमचे मोदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसांव. त्या कृपेच्या बेसार बाबार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला आनी देवाचे वैभव आमकां मेळटले म्हूण बोरवासो दवरून आमी मुरगोटांव. तितलेंच न्हय, दुमाळ्या मोदें आमी मुरगोटांव. कित्याक
दुमाळ्या तावन सोंसणेकाय उपसोता. सोंसणेकाये वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणे वरवीं बोरवोसो उत्पन्न जाता म्हूण आमकां ओळख मेळ्ळ्या. बोरवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. देवाचें उतोरें. आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे भायर मोच्या देवा शांती ना मोच्या आत्म्याक. सोगली म्हणुया, तुजे भायर मोच्या देवा. तूं एकलोच मोचें कडप, तूं एकलोच म्हजो तारोक, तूं एकलोच म्हजो किल्लो, तूंच म्हाका तीर गोट करताय. जबाब. तुजे भायर मोच्या देवा शांती ना मोच्या आत्म्याक. सर्वेस्पराच्या गोपांत शांत राव तूं मोच्या आत्म्या. तो एकलोच म्हजो सोदा बोरवासो आनी विस्वास. जबाब. तुजे भायर मोच्या देवा शांती ना मोच्या आत्म्याक. देवाच्याच हातांत आसा म्हाका मान आनी थारोन. तो एकलोच मोचें कडप. देवाक हांव शेरना येता. जबाब. तुजे भायर मोच्या देवा शांती ना मोच्या आत्म्याक. ताचेरूच विस्वास दवर. सोदां राव ताचेर पातयेवन. घाल तुजे हुस्के सोगले सर्वेस्पराच्या काळजांत. जबाब. तुजे भायर मोच्या देवा शांती ना मोच्या आत्म्याक. शुभ वर्तमानाक सोगलीं उबी रावया. Zui, zui, sorvesporak, zui, zui. मोच्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात. संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्ले राज तुमचें दायज करून घेयात. Sorvesporak, zui, zui, sorvesporak, zui, zui. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. Tuce soe asu. जुआ पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Moima tuka sumia. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचें काळीज उचांबळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात. आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणवत. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकलो. तर वाट कशी जातली? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Bakani tuka Krista. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज आमी
जिविताची यात्रा बरवशान करूंक मानेवन आग्नेल आमकां नमुनो ह्या विशयाचेर नियाळ करता आनी आयची वाचपाय आमकां आमची नदर बरवशा विशीं ओडटात आनी आमी आयकलां शुभ वर्तमानान कशे परी जेजू आपल्या निर्शेल्ल्या शिसांक बरवंसो दिता आपूण आपल्याचें मरण पुनर्जिवंतपण जावचे आदी आनी तितलेंच न्हय तो सांगता तांकां हांव वेतां तुमकां जागे तयार करूंक म्हज्या बापाच्या घरांत जायतो जागो आसा आनी तुमकां जागो तयार करूंक हांव वेतां म्हणटच एकूच मात करात विस्वास दवरात कित्याक हांव सोत हांव जिवीत हांव रस्तो वाट हांव सोत जिवीत आनी वाट म्हजेर विस्वास दवरात आनी बागेवन पावलो आयज आमकां पयल्या वाचपांतूय उगडास करता कशे परी जेजूचेर बावार्थ दवरून आमच्या जिवितांतल्या कोश्टा दोगनांक फुडो करून आमी बरवंशान आमचें जिवीत जिवंक कितलें गरजेचें तें बरवंसो आमकां फटयना अशें तो आमकां सांगता प्रितीच्या भाव भयणीनो आज आमी आमच्या जिविताची यात्रा चलतना बरवंशान करूंक चड गरजेचें आनी बरवंसो आमकां कितें शिकयता बरवंशा उद्देशी आमकां कितें मेळटा पयले सुवातेर देव आसा हें आमकां तावें जाता दुसरें म्हणल्यार आमच्या जिविताक फुडो करूंक आमकां तोजवीत वो बरें फावो ती बरेपणां आमकां फावो जातात म्हणटच जेजूचेर विस्वास दवरप आनी देव आसा म्हूण आमकां कळटा कित्याक जें कितें देव बासयता तें पूर्ण करी संपूर्ण करता आयच्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां कशे परी देव बासयता तें पूर्ण जाताच अशें आमी आयकलां आनी आमी पळयता इतिहासाचेर नदर मारली जाल्यार अब्राहामाच्या जिवितांत आमी पळयता कशे परी देवान ताका सुसूत बासायली पूण ताका आजून पर्यान भुरगो जावंक ना तरी पूण देवान आपली भावसावणी पाळली आनी ताची सुसूत वाडली तशेंच मोइसेसाक ताणें सांगलें इस्रायल पोरचेक त्या गुलामपणांतली इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतली सुटका दितलो म्हूण आनी देवान तें केलेंच म्हणटच हो बरवंसो ते जियेले आनी उपरांत मनीस चुकलो तेन्ना देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आमकां भरोसो दिवच्याक की देव आमचे सांगात आसा आनी आमकां तो सोडवण दिता म्हणटच जेजूच्या कोश्टा मरना आनी पुनर्जिवंतपणा उद्देशीन जेजून आमकां बरवंसो दिला की आमी ताचेर विस्वास दवरता जाल्यार आमकांय सर्गीचें राज फावो जातलें म्हणटच देवाचेर आमची नदर तिरावन दवरूंक हो बरवंसो आमकां आदार दिता म्हणटच बरवंसो आसूंक पयले सुवातेर जेजूचेर बावार्थ चड गरजेचो जेजूचेर बावार्थ दवरप म्हळ्यार जेजूक आपणावप जेजूचें तें आमचें करप जेजूचें कश्ट दूख सूख सगळें आमी आपणावप आनी भाशेन जेजूंत भाग घेवन एक दीस आमकांय पुनर्जिवंतपण फावो जातलें म्हूण तिरायेन विस्वासान आमचें जिवीत सारप पूण बरवंसो आमकां खंयसून येता बरवंसो आमकां पवित्र आत्मा दिता जेजूनच दिल्लो पवित्र आत्मा तो आमकां बरवंसो दिता आनी बरवंसो आमचो भावार्थ जागयता आनी तेच बरोबर तो जिवाड करता दर दिसाच्या आमच्या जिवितांत भावार्थ आमचो जागयता तोच तो पवित्र आत्मो आनी जिवाड करता कित्याक आमी जेजून बासयलां ते प्रमाणे आमकां फावो तें जिवीत स्वर्गार आमकां मेळूंक म्हणटच जेन्ना आमच्या जिवितांत आडाविटे दूख कश्ट येता तेन्ना बरवंसो आमकां बरे नदरेन आमी फुडें पावल मारूंक शिकयता म्हणजे कश्टांच्या वेळार दुखाच्या वेळार अडचणीच्या वेळार पिडेच्या वेळार पवित्र आत्मो
आमचो बरमोसो ओदीक आनी ओदीक फुलयता. म्हणटूच जेजून आमकां आमच्या जिवितांत सगळीं बरेपणां भासावंक नात. आमकां आपल्या सारके कश्ट सोसूंक, आटाविड्यांक फुडो करूंक, दुखांक फुडो करूंक, पिडेक फुडो करून ताचेर बोवाळ दवरून पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी भरोशान आमी आमचें जिवीत मांडूंक ताणें आमकां शिकयलां. आमची यात्रा जिविताची असलीच, हीच ती आमची यात्रा की पवित्र स्वभाव यात्रेकार. आनी आमी यात्रेंत आसा स्वर्गाचे वाटेर. स्वर्ग आमचें ठिकाण. ते पासत दर दिसाची आमची गोडी जावंक जाय आमकां आमचे दोळे तिरावन लावंक दवरूंक सुर्गीच्या राजाचेर, देवाचेर. म्हणटूच बोरमासो हेंच आमकां करता, दिता बोड, दिता जी शक्ती आमकां जाय ती आमी भावार्थान जिवोवचे खातीर आनी जेजून वासयलां ताचेर आमची नदर दवरूंक. प्रितीच्या भावा भयणीनो, खरेपणी आमी वर्साची यात्रेकारां आमची यात्रा चलतना आमी देवाचेर नदर दवरुया, आमची नदर तिरावया. आमी देवाचेर आमची नदर तिरायन दवरूंक ताणें आमकां जायते नामोणे दिल्यात. कितले सांत भक्त, कितले बरे मनीस देवाचेर बावाट दवरून, जेजूचेर बावाट दवरून बरवंशान जियेले. आनी तातूंत मदलो आमचो एक मान्यवंत आग्नेल. मान्यवंत आग्नेलाचेर आमी नदर मारली जाल्यार तो बरवंशाचो नमुणो आनी तेच बरोबर तो आमकां बरवंसो दिता. पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडू. ताच्या जिविताचेरूच नदर मारूया. ताच्या जिवितांत जायते कश्ट दूख आसले, ताका कश्ट आसले, ताका तो सोक्त आसलो, पिडाय ताका आसली. आनी तरी पूण तो देवाचेर बावाट दवरून विस्वासान आनी बरवंशान जियेलो. बरवंशाचो तो मनीस आसलो. तेच बरोबर ताणें दुसऱ्यांक बरवंसो दिलो. जावं ल्हान भुरगो आसतना आवय बापूय हेरा भुरग्यांचेर ताचेर नदर मारताले आनी बरवंशान पळयताले ताचेच भाशेन आमचीं भुरगीं जाल्यार पुरो म्हूण. आनी तितलेंच न्हय, आमी मागीर आमी पळयता ताच्या जिवितांत आत्मीक गुरू कसो जायते सेमिनारिस्तांक ताणें बरवंसो दिलो. तांच्या दुखांत तो तांकां पावलो. आनी तितलेंच न्हय, जूंय जूंय त्या जाग्यांनी तो वेतालो प्रवचन करूंक वो मिसावांत आसलो तेन्ना पर्यंत तो जालो बरवंशाची कुणां सगल्यांक अडचणीक सांपडलेल्यांक जालो बरवंसो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमकां देवान जायते नमुणे दिल्यात आमची ही संवसारी यात्रा करतना. म्हणटूच आमी आमकांच विचारुया, जेन्ना आमकां दूख येता, कश्ट येता, आटाविटी येता जिवितांत, तेन्ना आमी निराशी जाता. पवित्र आत्म्याचो ताळो तरी आमी आयकलो जाल्यार आनी ताची सुचोवणी म्हणे आमी चल्लीं जाल्यार आमच्यांनी निराशी जावंक जायना. कित्याक तो आमकां बरवंसो दिता. निराशी जाता, निराशेचे देगेर आमी पावता तेन्ना आमचो कान आसूं दी, आमचें काळीज आसूं दी पवित्र आत्म्याचेर. तो आमकां आमचे यात्रेंत खरेपणी आमी बरवंशाची मिस्योनारां कशीं जिवंक आदार दितलो. आनी ते भाशेन आमी जातल्या बरवंशाची मनशां आनी बरवंसो दुसऱ्यांक. तर तिच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा जेन्ना आमी आमच्या जिविताची यात्रा चलता ताचेर नियाळ करतना आमचो दोळो आसूं दी स्वर्गीच्या बापाचेर, स्वर्गाचेर. आनी दर दिसाचे जिवितांतले कश्ट दूख आटाविटी सगळें आमी त्या स्वर्गीच्या ठिकाणाचेर नदर मारून तिरावन आमी जिवंक व्हरुया. आनी तेच बरोबर बरवंशाची मनशां, बरवंसो दितली मनशां, यात्रेकार मिस्योनारां जावंक व्हरुया. हीच कृपा आमकां ह्या मिसांत मागुया. आमची प्रार्थना सुर्गीच्या बापाक उबारुया. आमचे पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक क्रिस्ती भावार्थाची तत्वां शिकयतना
जिवितांत येतले आटे विटे आनी अन्यायांक काळजीदारपणान फुडो करूंक आनी जिविताची यात्रा बोरवाशान करूंक शिकयल्यार पुरो म्हूण पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. सगळ्या देशांच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. देसा मदें उपरासतले प्रश्न संवाद करून सुटावे करूंक, झुजा मोळां सोंपोवंक आनी सगळ्या संवसाराक शांतीची किरणां फाकोवंक फावो ते उपाय तांणी घेवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. मान्योन आग्नेलाच्या सांत कोरोना खातीर आमी मागुया. पवित्र सोबेन ताचें बागेवंतपण ओळखून ताका बेगीनूच बागेवंत म्हूण पोरगोटूंक मागतना आमी सगल्यांनी ताची देख आनी प्रेरणा घेवन बागेवंतपणाचो रस्तो धरूंक बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. मान्योन आग्नेलाच्या भोगतांनी व्हडा मोगान नोवेनांची तशेंच आयच्या दिसाची तयारी करूंक आपलो सहकार दिला. तांचेर तशेंच तांच्या गोराब्यांचेर देवान आपली उपोट बेसावां ओतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. मान्योन आग्नेलाच्या भोगतां आनी आमा सोमेस्ता पासत मागुया. जिविताचे यात्रेंत जेजून बासायलोल्या सोर्गीच्या जिविताची आशा धरून आमी बोरवाशान पावल मारूंक आमकां शिकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. उदाड बापा तुजे काकुडतीचेर पातयेवन आमी आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्या. आमच्या काळजांनी आनीकूय जायतीं आसात तींय तूं मानून घे म्हणून आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. मोजे पाय घे स्वीकार कर रावता गोशे तुझो मोहिमो गोड करून शुको बोर सगळ्यांक दिवू तुकाच बाबा सोर मोचे तुझे से गोरकाशेले तुकास
moche vitał tuka ekanie tuka zbogdał sur moche tu cię sekorka szele. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मान ताचोसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एकभोगीत सुखीच्या आदाराक सोयीस्कर मनाक घेवन पवित्र बापा, आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेच्या वेळार तुज्या पुतान शिसाचे पांय धुले. ताची देख घेवन पवित्र सोबेच्या सर्व मुन्याऱ्यांक खालतेपणीन दुसऱ्यां पासत मेहनतीन वावरूंक आनी हे भाशेन आपणाकूच एक आत्मीक बोली करून तुका भेटूंक तांकां आदार दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरोमतां. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगडटां आनी तीर बरवर्षान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक वत्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. Movit, 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 non barazzo sorris movit, sorgani, sosar, volia tuja voi movan, utsurgi, tu casui sui, sorvis poraci navi, etata casui, utsurgi, tu casui sui. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोस्ट मरोन सुसूक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. ते स्पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Kusani punorjivot pona purvi tuve nam kasoloi sogya Sausaracha sorponara
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन दवर नुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमी बोरवाशाची यात्रेकारां आनी जेजूचेर आमची नदर तिरावन आमी सर्गींच्या दारोवंट्याक आमी पळयता. तर आमी आमच्या हे आशेन आमकां पूर्णताय फाव जाव म्हूण मागून सर्गींच्या बापाक उलो मारुया आनी म्हणुया. आमचे बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक दोशी घाल. तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळयेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांका तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, आमकां बरोसो दिता ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपुयल्यान ती सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
राजन केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुराच्या लग्नाचे सोगीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुराच्या लग्नाचे आंगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोळी बसूया दादोस पोळी आंगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोळी बसूया दादोस पोळी भुरग्या सोय बायलो दादले कोलीचा कोला मोडले बोरे वाईट आसा तितले भुरग्या सोय बायलो दादले दोनीचा कोला मोडले बोरे वाईट आसा तितले आंगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोळी बसूया दादोस पोळी आंगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोळी बसूया दादोस पोळी भिकारी रस्त्या वयले कुडे तोंडे बिरिले पाशायान आपोवन हाडले भिकारी रस्त्या वयले कुडे तोंडे बिरिले पाशायान आपोवन हाडले आंगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोळी बसूया दादोस पोळी आंगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोळी बसूया दादोस पोळी Sogliang darla, ontor kuslis koruna, turaruna kaniba, amontron sogliang darla, ontor kuslis koruna, turaruna kaniba, Angostrang galun novi, razaच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोळी बसूया दादोस पोळी आंगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोळी बसूया दादोस पोळी शेताक कामाक सोडून हे दुसरो वेपार सोडून हेर सोगले कुशीन दवरून शेताक कामाक सोडून हे दुसरो वेपार साडून हेर सोगले कुशीन दवरून आंगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोळी बसूया दादोस पोळी आंगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोळी बसूया दादोस पोळी राजकुमार पुतेवाचो मुर्शा सोयमान आयलोलो जेजू दारोक मुर्शाचो राजकुमार पुतेवाचो मुर्शा सोयमान आयलोलो जेजू दारोक मुर्शाचो आंगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोळी बसूया दादोस पोळी आंगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोळी
बसूया दादोस पोळी. जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया. जिविताची यात्रा करतना ताचेरूच भावार्थ बोरवोशान आमचे जिवीत जिवंक ताचीच गोठाय मागुया. प्रार्थुया. मोगाच्या बापा, स्वर्गीच्या काणान आनी पिवणान दादोशी जावन दिनवाशी काळजान तुका आमी हें प्रार्थन करता. तुजे पवित्र सोबेचे सर्व मुन्यारी तुज्या शुभ वर्तमानाचे आनी संस्काराचे विस्वासी सेवक आनी प्रितीमोगाचे देखवंत परगटणार जावन तुका बापा मोहिमा दिवन आनी समेस्त मनशांक तुजी सोडवण पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आनी एक फावट इश्टनो तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार तुमकां जायत्या जाणांक पळोवन आमी खुशाल. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना इश्टानो देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर उपोट बेळसांवां घालची म्हणून आमची कालती मागणी. आयची मिसाची भेट भेटयलोलो फादर लिंडन बरो नासतानाय ही मिसाची भेट आमचे पासत भेटयली, आमचे पासत मागलें देखून फादर तुका आमी काळजांतान दे बरें करूं म्हणटा. तशेंच दुसऱ्या यादनीक तुमकां आमी काळजांतान दे बरें करूं म्हणटा. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमकां सगल्यांक व्हडा संतोशाचो दीस. ह्या दिसा गोंयच्या आस्कार्याचो सुपूत मानिवंत आग्नेल स्वर्गवासी जाल्यार 98 वर्सां भरलीं. ह्या 10 दिसांनी तुमी जायते सॅक्रिफीस करून ह्या किरीत नव्यानाच्या मिसांत वांटो घेतलो आनी ताच्या देण्या खातीर देवाक दिन वाचलो. मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन एक तरी सैमावरती मिलाग्र घडोवंक मागलें देखून तुमकां सगल्यांक आमी उपकारी. ही परब न्हय पूण ताच्या पुण्यतिथीचो दीस. तुमकां सगल्यांक हांव आमच्या संस्थेच्या आनी श्रेश्ठ वडिलाच्या नांवान संतोशाचो दीस आंवड येता. मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पोस्टलेशन ऑफिसांत येवन कळोवचें. जायतीं सैमावरती अजापां जातात. ताचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनीक हेर टेस्ट कोत्ता तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्नाची आनी पिडा जाले उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टलेशन ऑफिसांत तुमी येवचें. कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आसा आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत. आमची कालती मागणी इश्टानो, हें देवाचें उतर व्हरात, वाचात, ताचेर नियाळ करात आनी ताचे वरवीं तुमचें जिवीत मांडून हाडात. आनी घडटा जाल्यार आनीकय व्हरून हें देवाचें उतर तुमच्या इश्ट मित्राच्या जल्माच्या दिसाक, लग्नाच्या दिसाक एक गिफ्ट कसो दिवन देवाचें उतर आमी शिपडावया. आमचे पिलाचे संस्थेक पाद्री जावंक सोदलेल्या भुरग्यांक तांच्या शिंगपांत आनी आकारणींक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवचें. तशेंच आमच्या फादर आग्नेल ऑर्फनेजीन शिंगतले अनाथ भुरग्यांक आदार करूंक सोदतल्यांनी आमच्या ऑफिसांत वचून तुमचो आदार दिवचो. वावरेचो इश्ट हें सातोणें दर ब्रेस्ताराक पिलार सोंसता ती उज वाडयता. तुमच्या संस्कृतां वरवीं
तांकां जाय तो आदार मेळटा. फादर आग्नेलो स्कॉल आनी वावराड्याचो इश्ट हाचे संस्कृतसांव वर्साक 250 रुपया तुमी आमकां आदार दितली म्हणून आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. पिलाचो कोविंत ह्या पुस्तकार आमच्या पिलाचो आनी इगोर्जेचो इतिहास आमकां दिता. तशेंच मानियोद आग्नेलाच्या जिविता वयर कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन पुस्तकां आमच्या पुस्तक शाळांत मेळटात. ती तुमी घेवची म्हूण आमची मागणी. तशेंच पाद्र आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तू म्युजियम कॉन्वेंतांत रुमांत तयार केल्लो आसा. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी दैनीक मनान तुमी अणभवचो. आमच्या व्हडले सेमिनारीच्या ग्रावंड फ्लोरांत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिशनार वेगवेगळे गांवांनी भारतांत तशेंच परदेसांत वचून जेजूचे शिव वर्तमान परगडटात. त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या एक्झिबिशनांत आमी दाखयल्या. मागता तुमी थंय वचून ते पळोवचे. आयज सांजे 8 वाजता मानियोद आग्नेलाच्या दिसाक फादर आग्नेल स्कॉलाच्या आंगणांत बरवोसो आमकां फटयना हो फ्री तियात्र आसतलो. बरयणार डॉमिनिक कार्वालो. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. मोगाळ इश्टानो, तुमी जायत्या जाणांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं तो माटवाचो कोर्च, जावं फुलांचो, जावं आमच्या मिसावांक वो आमचे भुरगे सेमिनारीत शिंगतात तांकां, वो आमच्या ऑर्फनांक. तुमकां आमी सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी मानियोद आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर तुमच्या घराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची मागणी. मोगाळ इश्टानो, मानियोद आग्नेलाच्या मोजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. जावं ताचें नांव घेवन, जावं ताची माती उदकान फिरोवन, जावं ताच्या तुमला शिवून जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद मानियोद आग्नेलाच्या मोजतीन अणभवला. आयज डॉक्टर बेंजामिन ब्रगांझा आल्तो पोर्वोरितान अशें सांगूंक सोदता. म्हजी धूव काल ब्रगांझा पडले उपरांत सोकला कोण्याक एकदम चड दूख आसली. सुसूक जायना जावन आमी ताका GMCंत दोतोराक दाखयली. थोडो तेंप इलाज घेतूच दोतोरान ताका मेजर स्पायन सर्जरी कर म्हूण आमकां सांगलें. आमी भियेलीं. आमकां मानियोद आग्नेलाचेर भावार्थ आसा. आमी नोव्हेंबराचे 11 2024 वर्साक पयले नोवेनाक आयलीं. तीच राती एका आमिगान आमकां खबर दिली की मुंबय हॉस्पिटलांत एक बरो दोतोर असलीं ऑपरेशनां कोत्ता म्हूण. आमी मुंबय गेलीं आनी जरी तर दोतोराक जायतीं ऑपरेशनां आसलीं आमकां बेगीन करूंक जाय म्हूण ताणें 20 नोव्हेंबराची अपॉयंटमेंट दिलो. पूण ऑपरेशन करतना जायते रगत व्हांवतलें, नर्व डॅमेज जातली, ताका सारकें चलूंक जावचें ना, अलायनमेंट ऑफ L4 आनी S1 घोडेक जावचें ना अशें जायतें आमकां सांगलें. तो दीस मानियोद आग्नेलाचो. ऑपरेशन 12:30 वरार थारायलोलें. आनीक एक एमर्जन्सी आयली देखून 3 वरां आमकां दवरलीं. हांवें मोबायल उक्तो केलो. ताचेर 11:30 वाजता पिलार लायव्ह मीस चलतालें. तातूंत हांवें आनी म्हजे धुवेन भावार्थान वांटो घेतलो. आमी सगळीं कॉम्प्लिकेशन पयस कर आनी ऑपरेशन बरे भाशेन जावंक मागलें. 3 वरां ऑपरेशन जालें. रगत वचूंक ना, नर्व डॅमेज जावंक ना, अलायनमेंट ऑफ स्पायन L4 आनी S1 सारकें जालें. कांय त्रास पडूंक ना. दुसऱ्या दिसाक तें चलूंक लागलें. दोतोर अजाप जाले. ऑपरेशन केलो तो दोतोर डॉक्टर समीर S. दालवी अशें बरोवन दिता. We are proud to say that the surgery involving metal implants in her spine was uneventful and none of the surgery complications as anticipated ever took place, and the patient began walking the next day, miraculously after successful surgery. ही एक व्हड अजाप मानियोद आग्नेलाच्या मोजतीन आमी अणभवला देखून आमी देवाक दिन वाचताव आनी मानियोद आग्नेलाक विघ्नोद सांताचो मान मेळूंक मागतात. ओ इश्टानो, भावार्थान केलेले मागणे आनी भावार्थान केलेले मागणे देव झिरूल आयकता. कित्याक जेजून म्हणलेले आसा, तुमच्या भावार्थान तुमकां तारोन मेळटलें. आयज आमी ह्योच भावार्थ जागोवया
आमची इंतेसावा, आमचेय आवडे, आमचेय प्रश्न भावार्थान देवा मुखार मानयूत आग्नेलाच्या मजतीन घालुया. आमचे पासत मागतना जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा, तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. ह्या नोवेनाच्या समयार आमी केरी भाशेन मानयूत आग्नेलाक सताचो मान मेळचे खातीर मागतात. हेवूय इंतेसावा पासत मागुया. आमची जायतीं भावा भयणां परदेसांत कश्ट रावतात, भिरांतेन जीव काडटात, जावं आयर्लंड, अमेरिका, कितें घडटलें काय, कितें जातलें काय, दोत्तलें काय, असले जायतीं भिरांतेन ही आमची भावा भयणां जिवीत जियेतात. ही सगळीं ते सवाय एकठांय करुया तांचेर आनी आमी समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल म्हणून आमी सगळीं उबी रावून नोवेनाच्या मागण्यांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सोर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानयूत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानयूत आग्नेलाच्या पागिवून जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानयूत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानयूत आग्नेलाक भागयुताचो मान मेळूंक मागणे. उगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुजे पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानयूत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. मी सोमतोच पिढीवंताचेर मागणे इगोर्जेन जातले. आमची मागणी केरीत भाशेन जी 8 वरांच्या मिसाक आयलेली आसात मातशें तुमी भायल्यानूच रावची. हो मिसाचो लोक पयलो भायर सरून दी, उपरांत तुमी भितर येवची म्हणून आमी मागता तुमची ताय. वॉलंटियर्स प्लीज टेक नोट. पयले ह्या लोकांक भायर सरून दी, उपरांत 8 वरांचे मिसाक आयलोल्या लोकांक भितर येवन दी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची